प्रितीच्या भावण्यांनो, आयच्या दिसाचो विशय वाचपांचेर असो आसा, जिवीत नवसोर सोमयाची वाट तयार कर. नवसोरणी हें उतर आमी जायते फावटी आयकलां आसतलें. रिन्युवल जायते फावटी रेतीरांच्या घरांक रिन्युवल सेंटर म्हणून घालतात. जशे परी आमचो हांगा रिन्युवल सेंटर आसा, सेंट जोझफास रिन्युवल सेंटर. आमच्या काणकोण तर वचत जाल्यार शेळी, डिवायन स्प्रिंग्स, पोत्तोन आनी एक रिन्युवल सेंटर. अशें नवसोरणीचीं घरां कित्याक त्या घरांनी रेतीर जातात आनी मनीस देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आपल्या जिविताचेर नियाळ करता आनी जिवीत नवसोरपाची पावलां मारता. साद्या उतरांनी नवसोरणी म्हणल्यार सुदारप, चेंज जावप. आनी हें आमकां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत पयले फावट दिश्टी पडटा. जेन्ना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर ह्या संवसारान एक व्हडलो मनीस जावंक सोदतालो, पारिसाच्या युनिवर्सिटीन तो शिकतालो, जाल्यार संवसारान व्हडलें नांव जोडपाची ताका इच्छा आसली, आशा आसली. पूण भाग्यवंत इनास दे लॉयला वरवीं ताणें आपल्याचीच नवसोरणी केली, एक यू टर्न मारलो. आतां संवसाराक नांव जोडूंक न्हय, पूण जेजूचें नांव वेता थंयसर पयस पयस गांवांनी परगटूंक ताची आशा जाली. आनी हें कशें जालें, जेन्ना भाग्यवंत इनासान पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां कित्याक उपकारत जरी तर तुवें आख्खो संवसार जोडलोय आनी तुजो होत मोवी बाळलोय जाल्यार ही बोगोर बोगोर ताच्या काळजा मनांत रिगोयली. आनी ह्या उतरांचेर बोगोर बोगोर नियाळ करून न्हयच आपलो पूण सगल्यांचे ओतमे साल्वार करूंक तो देसा देसांनी पयस पयस गेलो आनी स्पेनाक सान रोमांक, रोमांक सान जापानाक, माकाव आनी शेकी गोंयांत हांवन दुसऱ्याय गांवांनी गेलो, चायना वचूंक सोदतालो. बाबड्यानो, नवसोरणी सुदारप हें भायल्यान बेश्टेंच जायना. जायते फावटी आमकां दिसता म्हजी सासूमाय, म्हजो घोव, म्हजो बायल, म्हजीं भुरगीं, आवय बापूय ताणें आपलें जिवीत बदलूंक जाय. तीं सुदरत नात. आमी कितलें सांगलें तांकां, तीं कशींच सुदरनात. बाबड्यानो, तुजेर दल्लेलें आसा, तुकाच पयलो सुदारूंक, तुजेच भितर नवसोरणी हाडूंक. आनी नवसोरणी कशी येतली? आयची वाचपां आमकां एलिजा प्रवाद्याची आमकां खबर करतात. एलिजा प्रवादी एक व्हड प्रवादी आसलो, देवाच्या नांवान जायतीं विस्मितां करतालो म्हूण आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. जाल्यार शुभ वर्तमानांत शीस एलिजा विशीं विचारतात. एलिजा परतून येवंक जाय अशें म्हणटात. पूण एलिजा सारकें काम आनी एकल्यान केलां म्हणून जेजू तांकां सांगून दिता. आनी कोण काय जायत? जोआ बातिस्त. जोआ बातिस्तान जेजूक वाट तयार केली. ताणें पयलीं आपल्याचीच नवसोरणी केली आनी दुसऱ्यांक जिवीत नवसरूंक व्हडल्यान बोब मारून तो सांगतालो. आनी खरेंच ताचें उतर आयकून जायत्या जाणांनी तर आपलें मन जिवीत बदल्लें, नवसोरणी केली. जाल्यार जायत्या जाणांनी ताका नाकारलो. आमी जाणां जोआ बातिस्ताक गोमटी कातरून जिवेशी मारलो. आनी जेजू आपल्याय विशीं सांगता. बाबड्यानो, जायते फावटी आमी रावता की बेश्टीच अजापां घडटलीं, झाडार सायबीण माय दिसती पडटली, हांगा देव दिसती पडटलो आनी तेन्ना आमकां सांगतलो आनी तेन्ना आमी जिवीत बदलतलीं म्हणून. ना, पवित्र पुस्तक आमकां बोगोर बोगोर आमचें जिवीत कशें नवसोरचें तें आमकां सांगता. आयज पवित्र सभा सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. आनी तो अशें म्हणटा, द सोल मस्ट एम्प्टी इटसेल्फ फ्रॉम ऑल क्रिचर्स टू बी फिल्ड वीथ गॉड. आमचो आत्मो सगल्या संवसाऱ्या वस्तूंचो, संवसारी मनशा कडलो खाली जावपाक जाय आनी ताचे भितर देव रिगोवंक जाय. आनी ते पासून बाबड्यानो, आमचो जोआ खुर्साचो अशें म्हणटा की आमी वी हॅव टू बी डिटॅच्ड. आमी संवसाराच्या वंदवण्या संवसाराक आमी डिटॅच आसूंक जाय, पयस आसूंक जाय आनी जेजूक आमी वेंग मारूंक जाय. आनी तेन्ना की आमच्या जिवितान नवसोरणी येतली. म्हणटच नवसोरणी भायल्यान बेश्टीच येवची ना, हाणें बदलूंक जाय, सरकारान अशें करूंक जाय, ताणें करूंक जाय. नवसोरणी आमच्या दर एकल्याच्या काळजांतान सुरू जातली. जेन्ना हांव म्हाकाच नवसोरतां तेन्ना संवसार नवसरूंक म्हाका सोंपें जाता. आनी हेंच भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान केलें. पयलो आपल्याकूच नवसरलो, आपलोच आत्मो साल्वार केलो आनी ते सगल्यांचे आत्मे साल्वार करूंक देसा देसांनी तो गेलो. मागीर ताका संवसार बदलूंक मेळलो.
पूण पयली आपली नवसरणी. म्हणटच बाबड्यानो, आमच्या हातान सगल्यांच्या दल्लेलें आसा. पयली आमची नवसरणी करुया, जिविताची नवसरणी करुया, आनी तेन्ना आमी जेजूक मेळूंक बरे भाशेन तयार जातले. जेजू खरेंच आमच्या नितोळ काळजान येतलो. थोड्या दिसांनी आमी नातालांची परब समारंभ केल्या. हो जेजू तर आमच्या काळजान खरेंच येतलो जाल्यार बरें कुमसार करून आमच्या जिवितान कितें वायट आसा तें भायर काडूंक, एक बरी जिविताची नवसरणी करूंक आमकां देवाचें आदार, देवाची कृपा हे मिसाचे भेटेन मागुया.